भुंयगत वीज सरयो घालपाक तशेंच ट्रान्सफॉर्मर स्मार्ट मिटरा सयत वीज सुविधां खातीर केंद्रान गोंयाक 710 कोटी रुपयांचो निधी मंजूर केला। भुंयगत वीज सरयो ट्रान्सफॉर्मरा खातीर 243 कोटी जाल्यार स्मार्ट मिटरां खातीर 467 कोटी निधींचो मेळटलो। वीज मंत्री सुदीन ढवळीकार हांणी पत्रकार परिशदेंत ही माहिती दिली। दिवाळी उपरांत कामां सुरू जातलीं। 11 केव्हीच्यो लायनी भुंयगत करपाचो वावर सुरू आसा। ते भायर पोरणे ट्रान्सफॉर्मर बदलपाची गरज आसा म्हूण वीज मंत्री ह्या वेळार उलयले। पयले फेजीस आमकां 243.43 करोड्स आमकां पास जाल्या आनी तेन्नाच आमकां सांगिल्लें की तुमचें जें कितें आनी कितें उरलां तें येता त्या नोव्हेंबर डिसेंबर जे पळय सेकंड सिटींग तांचें आसा प्लॅनिंग डिपार्टमेंटाचें तेन्ना तें घाला म्हणून। ह्या शिवाय जवळ जवळ 467 कोटी रुपया आमी जे स्मार्ट मिटरिंग प्रोजेक्ट म्हणून घातिल्लो तो आमकां पास जाल्लो आसा। हो फक्त प्रोजेक्ट हो स्मार्ट प्रीपेड मोडान आसतलो। The project includes installation of smart meter with communicating facilities, developing of MDM, meter data management system, along with MDAs, meter data acquisition system, wherein all data in the consumer meters can be acquired and analyzed for the purpose of load forecasting, demand side management, calculation of losses, etc. The meter will facilitate for remote connection and disconnection. म्हणजे ते रिमोट जर डिस्कनेक्शन कनेक्शनां जर कोणाची करपाचें आसा जाल्यार मिटर आमकां तें करून दितलो। त्यानंतर जे टार्गेट आमकां झिरो रिडक्शना खातीर दिल्लें आसा तें कंप्लीट करपाचो प्रयत्न आमचो स्टेट करतली। जे लॉसीस आज 13% आसा ते सिंगल डिजिटाचेर हाडपा खातीर आमी प्रयत्न करतले।